लोकसभेक उबो रावपाची तयारी केल्ल्यान ताजेर ब्रेक लावपाक आयकर खात्या कडल्यान आपल्या घराचेर रेड मारली आसत म्हूण आदलो खेळा मंत्री रमेश तवडकार दुबाव उक्तायला। ताच्या घराचेर शुक्रारा रेड पडिल्ली। रेड मारूंक आयिल्ले अधिकारी एक डॉक्युमेंट आपल्या घराच विसरून गेले। ताचे वेल्यान आनीकूय कांय राजकारणी तांच्या रडारार आसात म्हूण तवडकारान तांची नांवां सांगली। बुधवारा 5 ऑक्टोबराक रमेश तवडकाराच्या चावडेवेल्या घरार आयकर खात्यान रेड मारिल्ली। रेड मारतल्यांक तवडकारान ताचे असेट कशे वाडले ते वेवस्थीत सांगले। ह्यान पयलीं आपणाचेर केशी घातिल्ल्यो आनी तातूंतल्यान आपूण सुटलो। आतां लोकसभेचे तयारेक लागिल्ल्यान कांय राजकारण्यांकडल्यान परत त्रास दिवप सुरू जाला आसतले म्हूण तवडकार उलयलो। अशे 3 केसीस इलेक्शनाच्या पयलीं जाल्यो आनी इलेक्शन जातकच त्यो तिनूय केसी भायर पडलेल्यो आसा आनी म्हाका दिसता की ताजो एक भाग आसूं येता अशें म्हाका दिसता। नासत जर जायत न्ही एक चुकून तांचो एक डॉक्युमेंट जो आसा न्ही तो म्हज्या टेबलार उरलो। हेजे मुखार ते गव्हर्मेंट रिवेंज घेतल्या दिसता तुमकां? हांव गव्हर्मेंट रिवेंज घेता काय कोण रिवेंज घेता म्हाका खबर ना, पण म्हाका दिसता ह्या आनी रिवेंज घेतले म्हणून आसा न्ही की म्हजे सारक्या जो एक सामाजीक क्षेत्रांतलो कार्यकर्तो आसा जो पूर्णपणे समाजा खातीर जे काम जे हांव करता हे सबंद गोंयचे जनतेक किंवा काणकोण जनतेक खबर आसता जायत न्ही। म्हजे रिवेंज घेवन आनी करतलो कितें, त्यामुळे म्हाका त्या अनुशंगानच ही केस आसूं येता की मदीं तरी हांवें एखाद्या वेळाचेर लोकसभेक इलेक्शन हांव कॉन्टेस्ट करतलो आनी त्यामुळे प्रवास सुरवात केला। त्यामुळे परत एकदा म्हाका खंय तरी ब्रेक घालपाचें दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आसा काय कितें असो म्हाका एक दुबाव येता। रेड मारूंक आयिल्ल्यांचो एक डॉक्युमेंट आपल्या घराच उरलो। ताचे वेल्यान आनीकूय कांय जाण तांच्या रडारार आसा म्हूण सांगून तवडकारान तांची नांवां सांगली। म्हज्या असेटाची असेसमेंट करता आसतना ह्या सगळ्या हातूंत की चुकून तांचो एक डॉक्युमेंट आसा न्ही म्हज्या टेबलाचेर उरलो। तो म्हाका दिसता तो ताजें हांव थोडेशें हें दितां की तातूंत मदें हांव धरून सगळेच आमदार किंवा पडिल्ले कॅन्डिडेट हांचे सगळ्याच्या असेटा संदर्भात म्हायती आशिल्ली। हांगा श्याम सातर्डेकर आसा पयल्या नंबराचेर आनी ताजे 2007 ताजे एसेट आशिल्लो 4 कोटी आनी 2012 जालो 30 कोटी। जॉकी मालेमा हांचो असेसमेंट एसेट आशिल्लो 2007 9 कोटी आनी 2012 जालो 31 कोटी। प्रताप सिंग राणे हांचो एसेट आशिल्लो 8 कोटी 2007 आनी तांचो 2012 जालो 25 कोटी। पांडुरंग ढवळीकर आशिल्लो 2007 1 कोटी आशिल्लो आनी ताजो जालो 13 कोटी रुपया। की अशा तरेचे अनेक सगळ्यांचो हें आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता हाजे केन्ना तरी म्हाका आज जी म्हज्या संदर्भांत ती रेट घातली किंवा ती बातमी आयल्यो म्हाका दिसता हांचो असेसमेंट जालो किंवा तांचे मेरेन कितें तरी सापडलें अशे तरेच्यो बातम्यो केन्नाच आयल्ल्यो हांवें केन्ना आयला आनी त्यामुळे म्हाका शंका येता की म्हजो एक बदलो घेवपाचे रिवेंज घेवपाच्या संदर्भांतलें एक षडयंत्र आसा आनी तातूंतल्यान आतां जें जाता तें बऱ्या खातीर म्हणटा पळय न्ही ह्या सगळ्या हातूंत जश्यो केसी मुक्त जाल्यो तशें ह्याय सगळ्या हातूंतल्यान लोकांचो एक रमेश तवडकर करप म्हणून म्हाका बदनामीत करून सगळें करतलें तातूंतल्यान हांव ह्या हातूंतल्यान हांव मुक्त जालो अशें हांव धरून वता। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। हळदोणा नासतोळ्या शुक्रारा वीज पडून रवळ घाडी देवस्थानाचे बरेच लुकसाण जाले। देवळाच्या कळसाचे भिंतीक मोठो तोडो गेलो। देवळातले फॅन सीसीटीव्ही असल्यो लायटीची उपकरणांय जळ्ळीं। कारोणा खोर्जुव्या कांय घरांचेर वीज पडून बरेच लुकसाण जाला। वास्को एकल्याचेर माड पडलो। 4:30 कसो व्हडल्यान आवाज येयला पळय तेन्ना हे जालें गडगाडो पळय येयला तेन्ना तो आवाज जालो व्हडल्यान ढम्म करून आवाज जालो म्हणून ती हते बसलेली आसली खंय सालान थंय बसलेली आसली न्हू तिका ते काय कळना तितक्यान आवाज जायना फुडें ते मिटरा कडेन हेते भायल्यान ते हे कशें जालें आवाज जावन सगळें उसळून तिच्या वयरसून पट्ट्यो बिट्ट्यो लायटीच्यो पडले आनी ती भियाल्ल्या भशेन जाली न्हू तरी पूण खंय कितें जालां काय म्हणून ती भितर वचोन पळयल्यार भितर सगळें सिमीटचे फ्रिजीचो बोर्ड आसलो ते बी सगळे उसळून ते वायरी सगळ्यो भायर सरल्यो आनी तिने फाटल्यान पळोवंक ना वचोन की कितें जालें भयान ती फाटल्यान वचोन ना फाटल्यान तर मागीर वचोन पळयल्यार फाटल्यान तो खांब्याचो क्रॅक गेल्लो आसा आनी सगळे थंयसर सामान सगळे पडलेले आसले। कारोणा 4 घरांचेर वीज पडली। खोर्जुव्या 6-7 घरांचेर वीज पडल्या। घरातले फ्रीज फॅन जळ्ळे। बरेच लुकसाण जाला। काळोख जालो हांगासर न्हू हेचो पावसाक लागून आनी गडगडो येयलो आनी झगलाणे येयल्यान हांव घरा कडेन आमच्या उबो रावलो सहज म्हाजी नजर सारकी देवळा वाटेन आसली आनी जेन्ना
कळा जालें आनी जालें हेचेर कळसाचेर वयर चका करून 3-4 फावटी जालें आनी ठो करून फार येयलो आनी अशें चडेक करून हे सायडीक हें गेलें आनी मागीर म्हाजेर हें जालें आनी काळो कसो दिसता वयर आमकां उलपन कपडो पडला मागीर कमिटीच्या मनशाक फोन मारलो हांवें आनी सांगलें अशें जालां भटजीक म्हटलें पळय मातशी फोन मार म्हटलें आनी म्हाका पळय मातसो खबर घे भटजीक विचारलें भटजी कितें जालां तें पयलां देवळाक म्हणलें ना म्हाका आपणाक खबर ना आनी म्हणलें पळय देवळाक वयर पळय म्हणलें वयलो हें सिमेंटीचो कुडको पडून सकयल पडलो पळय तो म्हाका दिश्टी पडलो तेन्ना तांकां सगळ्यांक मागीर ते एकामेकाक हें करून कॉल करून तेंच्यानी मागीर हांगा आपयलें आनी फाटली सायड मागीर सगळी हें जाल्ली पळय ती सगळ्यांनी पयली भितरले आमचे लायट बीट सगळी टोटल गेली आनी तितून आमचे सगळे जितके फॅन आहा 10-12 फॅन आहा ते टोटल फॅन आमचे जळ्ळे परत आमचे CCTV आहा आमचो जो कॅमेरा तेजी स्क्रीन आहा पळय ती टोटल गेली प्लस आमचे वायरींग फूल गेले आनी आमकां एक्झॅक्टली कळना आतां आनीक कितें भितर पळय डॅमेज जालें भितरली इंटरनल ती आमकां अजून सद्या तरी कळना. इतले मजगतीं वास्को हायवे कुशीक आशिल्लो माड एकल्याचेर पडलो तो सिरियस आसा ताका बांबोळे धाडला. तो म्हाज्या फुडें नाशिल्लो फुडें आसतलो तो मोटरसायकल वयतालो तेजेर माड पडलो अरे हांकां कांय सपोर्ट ना माडूच न्ही सगळीं झाडां पडोंक शकता काय हांकां सपोर्ट ना हेजे अशीच दवरला ही नॅशनल हायवे वयला न्हू आनी तो मदीं पडलेलो मागीर 108 आपोवन आमी ताका बांबोळे धाडला तेजो हात फ्रॅक्चर जाला कांय सपोर्ट ना झाडांक वारें ना पावस ना कांय ना आनी माड पडलो सडनली. तो कोण बीन म्हणून कळ्ळा तो खंय काम करतालो म्हाका दिसता तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान खंय तरी काम करतालो दिसता कारण तो पेंटान पडलेलो माडाक तो पेंट लागलेलो आतां थंय. अरे इतले माड आहा सगळे सायडीन रावला तो रोड कट करून दवरला ते केन्ना पडपाक खबर ना म्हाका आतां PWDन ते करपा जाय बेगीन जितले जाता तितले बेगीन बरें करपा जाय कशें बी बेगीन कट करपा जाय रोड कट करून ते दवरला ते झाड केन्ना बी पडटले ते. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी सुरेंद्र मडकयकार. घेऊ एक ब्रेक.